आयज सकाळी शुक्रारा अस्नोडा हांगासर एक फॅटल एक्सिडंट जालो आनी मेळटा त्या म्हायती प्रमाण अस्नोडच्यान म्हापसा सायडीक बस येताली जी वाळपय म्हापसा उल्टाची बस आनी टू व्हिलर येताले आनी हेच्या मदीं एक्सिडंट जालो आनी हे एक्सिडंटान जो टू व्हिलरीचो जो रायडर आसलो लक्ष्मण शेटकर म्हणून हो 45-47 वर्सांचो हो ते ऑन द स्पॉट तो सोंपलो थंयसर आनी तेच्या फाटल्यान तेची बायल बसलेली स्मृती शेटकारी ही गंभीर जखमी जाली. तिका पयलीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान म्हापसा हाडलें. त्या उपरांत तिका फुडल्या ट्रिटमेंटाक लागून GMC शिफ्ट केले. कित्याक लागून कोलवाळ पुलीस गेले. कोलवाळ पुलिसांनी पंचनामा केला. पंचनामा करून बॉडी सद्या GMC पोस्टमॉर्टमाक धाडल्या. फुडलें इन्वेस्टिगेशन आसा तें कोलवाळ पुलीस करतात. प्रुडंटा खातीर कोलवाळच्यान काम करता.